उत्तर गोंयांत नोटांचे मतदानाचे आकडे पळयात। उत्तरेत 6 उमेदवार। नोटाक मेळ्ळ्या 7,063 मतां। उत्तर गोंयांत आम आदमी परस नोटाक मतां चड मायज। नोटा पावलो तिसऱ्या नंबरार। पयली बीजेपी, काँग्रेस आनी उपरांत नोटा। नोटाची मतां 2014 परस बरीच वाडल्यात। 2014 5,770 आशिल्ली। 2019 7,063 पावली। दक्षिण गोंयांत मतदानाचे आकडे मातशे अजापाचेच। दक्षिणेत 6 उमेदवार, तातूंतले 3 जाण सोडले जाल्यार बाकीच्या उमेदवारांची मतां एकूण करून सुद्धा नोटाक पडल्या तितली जायना। नोटाक 5,426 मतां, जाल्यार शिवसेनेचे राखी आनी 2 अपक्ष धरून तिगांकूय पडल्यात 4,881 मतां। दक्षिणेत नोटा पावलो चौथ्या नंबरार। पयली काँग्रेस, उपरांत बीजेपी, आप आनी चौथ्या नंबरार नोटा। नोटाची मतां 2014 परस मातशी वाडल्यात। 2014 4,333 आशिल्ली, जाल्यार 2019 5,426 मेरेन पावल्यात। लोकसभेत सगळ्यात चड नोटाक मतां पडल्यात मडकय 444, जाल्यार मुरगांव सगळ्यात कमी 169 नोटाक। उत्तर गोंयांत लोकसभेक सगळ्यात चड नोटाक पडल्यात मतां पर्या 636, जाल्यार सांत सगळ्यात कमी 223। मांद्र्या पोटवेंचणुकेक नोटाक पडल्यात 446, लोकसभेक पडली 469। म्हापशा पोटवेंचणुकेक नोटाक पडल्यात 480, लोकसभेक पडली 223। पणजे पोटवेंचणुकेक नोटाक पडल्यात 202, लोकसभेक पडली 269। शिरोड्या लोकसभेक नोटाक पडली 356 मतां, जाल्यार पोटवेंचणुकेक नोटाक 304। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।